भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी म्हाका दिसता राजकारणाची परिस्थिती अशी आसा की केन्ना केन्ना आमकांय प्रश्न पडटा की ह्या रावंड टेबलाचेर बसून आमी जे उलयता पळय ते रावंड रावंड फिरत उरता काय म्हण, आनी खंय पावत ना. पावलो जाल्यार कोण मनारच घेना. मनार घेतल्यार कोणाचें कांय जायत ना. मागीर आमकांच फोन करून सांगता तुमी उलयले ते सारकें पूण आमी कांयच करना म्हणून. सो नक्की जॉयल आमी करपाचें कितें ह्या प्रश्ना वयल्यान हांव सुरवात करता. जॉयल बाब, लौकीक बाब, पांडुरंग बाब, वेलकम. आणि हांव सगळ्यांत पयलीं सुरवात करता. के.सी. वेणुगोपाल नांवाची व्यक्ती गोंयांत येवपाक शकता हें म्हाका पयर कळ्ळें. कारण म्हाका दिसता लास्ट ते केन्ना आयिल्ले अशें जर तुमी म्हाका विचारलें जाल्यार म्हाका खरेंच याद ना. तुमी आतां 3 दिग्गज मनीस हांगा बसल्यात. लास्ट के.सी. वेणुगोपाल गोंयांत केन्ना आयिल्लो हाजें उत्तर तुमी दिवपाक शकतले काय कितें? प्रायम मिनिस्टर 5 फावटी पावलो आसतलो गोंयांत. अमित शाह 5-6 फावटी पावलो आसतलो. BL संतोष 5-6 फावटी पावलो आसतलो. पूण के.सी. वेणुगोपाल गोंयांत येवपाक शकता हेंच पळोवन पयलीं म्हाका तोच धक्को बसलो. मागीर तो कितें उलयलो पळय तातूंतल्यान जे एडिशनल धक्के बसले ताचेर आमी मागीर उलोवया. बट जॉयल, हाव आर यू लुकिंग एट दीस विजीट ऑफ के.सी. वेणुगोपाल? तुकाय धक्को बसलो? येस प्रमोद, धक्को असो बसना, पूण विजीट ऑफ वेणुगोपाल वॉज रिक्वायर्ड हियर बिकॉज Congress was in complete chaos. वॉज म्हण तूं? Is actually still is in complete chaos for the simple reason that there are multiple factions, Congress within Congress, and खूपशे आले. So we expected that Venugopal will come and clear the air and maybe get some kind of a unity in place. Did he manage to do that? So there was a huge expectation on Venugopal coming here by the very fact that all hoardings were put in place and सारखे एक व्हडलो एक environment तयार केल्लो की कितें तरी मोठें जातलें आनी काँग्रेस विल मे बी बॅक ऑन ट्रॅक कशें अशें एक्सपेक्टेशन आशिल्लें फ्रॉम द मिडिया, फ्रॉम द काँग्रेसमॅन देमसेल्व्स. बट टू वॉट वेणुगोपाल स्पोक फायनली इट लुक्ड लायक तेणें कांयच करूंक ना. आय थिंक नथींग वॉज अचीव्ड आउट ऑफ दीस मिटींग बिकॉज डिसिडंट्स जे आशिल्ले ते some of them were at the meeting. I don't know what transpired at the meeting, but the very few people who were there came out and made contrasting statements. Completely, tore apart that kind of a illusion which was created, saying that. पण म्हाका लौकीक एक गजाल दिसली तांची एकूण सगळें आयकतकीर की he did not come to sort out the chaos. He did not come to pacify the dissidents. Add to the chaos? No. He ended up, but I did not think that he came to add to the chaos. I think he came to tell everybody Girish Chodadkar is the president. बोवा बंद करा. But he could have done that from the. No, because बोवा इल्लो चडूच आशिल्लो न्ही. सो जेन्ना ताका हाडून हांगा बसयता आनी ताका सांगता गिरीश कितें तुगेलो शब्द ते कसलो तो जॅम हॉनेस्ट पर्सन. सो जेन्ना तो हें सांगता तेन्ना सगळ्यांनी तोंड बंद करपाक जाय. दॅट टू मी looked like the intention behind that entire visit. तुका कितें दिसलें? सारकें, कारण जेन्ना गिरीशाची अपॉइंटमेंट जाली आनी थंयच्यान बोळा स्टार्ट जाला, काँग्रेसी दुसफुस्ती स्टार्ट जाली आनी अशी न्हू की भितर चल्ल्या ती ओपनली चलताली. तेंचे कांय मेंबर, कांय ब्लॉक प्रेजिडेंट, कांय झडपी ओपनली येवन उलयताले. सो ते तांकां एक्चुली हे वेणुगोपालाक येवचो कित्याक पडलो तेंच्यांनी जे हांगसर इन्चार्ज दवरल्या दोन ठाकरे आनी निंबाळकर तेंचे कडेन सिच्युएशन हँडल जावना. एक्चुली तेंचें काम आसतलें ह्यो गजाली हँडल करप, तेंचे कडेन ती जावन आसतली. सो गिरीशाकूय दिसलें आसतलें की आपूण चार्ज घेतल्या उपरांत ह्यो गजाली बिस्कटले आनी ते कंट्रोल जायना. तेजे कडेन त्या टायमार त्यो जावना कंट्रोल. सो ताका एक हाडून तेंच्यांनी हें केलें आनी आख्खें तेणी मिटींग सकाळच्यान घेतल्या उपरांत प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. तितून एग्रेसिवली आनी अशें सामको कमिटेड उलयलो. तो एकूच डायलॉग की तेज्या गिरीशा बाबतींत आपूण कांय आयकचो. बरोबर. तो पयलीं पासून आमच्या वांगडा आहा, तेजी इंटिग्रिटी आमकां खबर आहा, तेजी इज जॅम हॉनेस्ट पर्सन, तेज्या बाबतींत कांय आयकचो ना. बाकी सगळ्यो गजाली तेणी आन्सर केल्यो. पण जर ते खरें इश्यूज सॉर्ट आवट करपाक गेल्ले पार्टी भितर आशिल्ले जाल्यार सगळे डिसिडंटांक ते सगळे जे आसले भायर येवन रावल्ले तांकां ग्रुपान मेळो जाल्यार ग्रुपान मेळपाक कितें आहलें.
सो तांकां मेळपा जाय तांकां तेणी 1-to-1 आपयले मदीं म्हटलें तांकां तुमी सस्पेंडेड आहा तांकां आपूण मेळचो ना मागीर ते सस्पेंडेड आहा तेंचो इशू जालो की बाबा सस्पेंडेड जाल्यार काय करता की आमकां सस्पेंड तांकां कांय मेळनासलें जे तीग जाण सस्पेंड केल्ले आसलेले पण ताका जर इश्यूज सॉर्ट आउट करपाचो तेजे मेन एजेंडा आसलो जाल्यार तो ह्या ग्रुपाक मेळटलो एजेंडा वेगळो आशिल्लो हय तो एजेंडा वेगळो आसलो तेणी फक्त कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलची बी डिस्कशनां केल्या थोडे सुनिला वांगडा मिटींग अमिता वांगडा मिटींग ह्यो तेंच्यांनी ते हे केल्या पण जो सकयल्लो ग्रूप जो बोळा घालतालो सेकंड लायन ताका ते मेळना आनी ते मेळना म्हणून ते इश्यू सॉर्ट आउट जावंक पावना वा ताका करपाचें नासलें काय कितें कोण एक गजाल आतां हांव गिरीशाक डिफेंड करता कळ्ळें तुका हांव करता सारकें काय चूक तें म्हाका पांडुरंग बाब तूं सांग म्हाका एका मनशान बरे भशेन सांगलें तुमी म्हणपा लागलो बेश्टेच न्ही अशें म्हणपा लागलें एनलायज करनाकात काँग्रेसीची परिस्थिती म्हणपा लागलो खूब सिंपल आहा तुका असो प्रदेशाध्यक्ष जाय तुका गॅरंटी आसपा जाय की फाल्यां तो फुटून BJP वचचो ना आनी असं म्हणपा लागलो एकटोच आसा जाचे बाबतींत तूं सांगपाक शकता आनी तो म्हळ्यार गिरीश चोडणकर तूं निदान सुद्दां उठोवन सांग कोणाकय विचार गिरीश BJPक वतलो काय म्हणून गिरीश BJP वचचो ना ही म्हणपा लागलो गॅरंटी काँग्रेस हायकमांडाक एकाच मनशाच्या विशीं आसा आनी तो म्हळ्यार गिरीश चोडणकर कारण परिस्थिती म्हणपा लागलो अशें हाजे पयलीं 2 लिडर ऑपोजिशन गेले न्ही 2 लिडर ऑपोजिशन वयतलो जाल्यार पयलीं MLA जावचो पडटलो न्हू कितें गिरीशान पयलीं MLA जावचो पडटलो देन वी कॅन रेज दॅट क्वेश्चन तूं म्हणटा गिरीश MLA जातकीर तो झोन ऑफ डावटाक वतलो म्हणटा तूं आतां No, I am not questioning that. But to raise that point, he has to first become an MLA. Yeah, for BJP to feel his requirement. Yeah, he may not go. Definitely, I completely agree with what you are saying. But that is see, as far as that integrity is concerned, की गिरीश BJPक वचचो ना ह्या बाबतींत म्हणपा लागलो काँग्रेस ठाम आसा क्लियर आसा आनी कोणाच्याच बाबतींत म्हणपा लागलो तर इतले ठामपणान ती गॅरंटी घेवपाक शकनात नंबर 1 ही गजाल तुका पडटा काय कितें आनी जर पडटा जाल्यार वॉट इज द कॉस्ट ऑफ दॅट डिसिजन रायट नाव ते बरोबर आसा आनी जयरान म्हटला तोय पण बरोबर आसा की गिरीश जर आमदारच जावचो ना जाल्यार कितें सामकेंच हें करता म्हाका जर जाल्यार मागीर काय वचपाचो प्रश्नच येना BJPक तो कित्याक जाय हय BJPक तेजी गरज ना आनी आतां हरशीं पळोवपाक गेल्यार गिरीश अशें कांय करूं शकना म्हणजे फाटल्या फावटी गिरीश आशिल्लो तेन्ना सोडून गेला लोक सो गिरीश कोणाक आडावूय शकना फक्त कितें जालां तें खबर ना पूण पाटकराचे बरें सगळें चल्लेलें अशें चल्लेलें आसतना गिरीश चोडणकराक हाडपाचो कितें हेतू हो कोणाकच आजून कळोंक ना आनी म्हाका दिसता वेणुगोपाल जो आयलो तो कित्या खातीर आयिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता की गिरीश चोडणकरानूच ताका इनवायट केल्लो की तूं यो आनी तूं एक मॅसेज दी क्लियर मॅसेज दी गोंयकारांक मुखार की गिरीश होच पार्टीचो अध्यक्ष आसतलो आनी तेज्या इतलो बरो लिडर आमचे कडेन आनी कोण ना तेणी सामकें अशें रिपिटेडली सांगला की असलो मनीस मेळचोच ना असो मनीस मेळचो ना हे सर्टिफिकेट घेवपाकूच गिरीशान ताका आपयल्लो हे क्लियर आसा बरोबर आनी कांय वरां भितर हांगाच्यान तो गेल्या उपरांत इमिडिएटली कांय ज्यो करेक्शन्स जाल्या म्हणजे सुनील कोटणकर जे अपॉयंटमेंट आसत कांय जाल्यार सस्पेन्शन आसत हे सगळ्यो गोश्टी जाला गिरीशाचेर खूब विश्वास आसा पार्टीचो हे हांवें लास्ट टायमूय सांगलेलें आनी म्हाजें अशें सदांच म्हणणें आशिल्लें की गिरीशान नॅशनल लेवलाचेर ती लिडरशीप करची म्हणजे खंयच्या स्टेटीचो इन्चार्ज बी जावन तूं हांगा येवचो न्ही अशें न्ही पूण गोंय बारीक स्टेट न्ही तूं थंय रावनूय गोंयचे कारबार तूं पळोवं येता आशिल्लो तुज्यान सो तेणें गिरीशान आतां कित्याक सगळो आपल्या माथ्यार घेतला आनी तो कसो हँडल करतलो हो प्रश्न आसा पूण वेणुगोपालान येवन टायम काय काळा पुरते काय जायना हे सगळें थारावपाचो प्रयत्न केला तेणी हय आतां हांव कितें करता रावंड टेबल न्ही रावंड टेबलाचेर हांव फक्त तुगेले बातम्योच उलयना गॉसिपूय उलयतात आमी कळ्ळें तुका कारण गॉसिप हें इम्पॉर्टंट आसता एक गॉसिप जें म्हजे कानार पडलें 2 दीस पयलीं तें अशें की गोवा काँग्रेस पार्टी म्हणजे प्रकरण आसा पळय की ती गोवा काँग्रेस पार्टी आप गोवा फॉरवर्ड हांची अलायन्स जावपाक शकता कळ्ळें तुका ही जी मेन काँग्रेस आसा पळय त्या मेन काँग्रेसीची न्ही कारण ती मेन काँग्रेस अलायन्साची कसलीच इंडिकेशन सद्याक दिना तांणी केसी वेणुगोपाल आयिल्ले तेन्ना विजय सरदेसायाक च्याक सुद्दां आपयलो ना च्याक तरी आपोवपाचो न्ही जनरली चर्चे मागीर एक च्याक तरी आपोवपाचो म्हणजे गोंयकारांचें एक आसता की एकटोच अलायन्स पार्टनर एकूच अलायन्स पार्टनर एकटोच बाबडो अपुर्बायेचो अलायन्स पार्टनर ताकाच आपयलो ना सो ही एक भायल्यान आतां ज्या तरेन गोवा फॉरवर्ड इंडक्शन्स करत चल्ल्या ब्लॉक्स आपल्याले सेटअप करत चल्ल्या म्हाका तो
बरो एक जाणकार मित्र म्हजो कितें म्हणपा लागलो, तूं म्हणपा लागलो आम आदमी पार्टी म्हणपा लागली अकस्मात कितें आमी अलायन्स करपा तयार आहा म्हणून. ती एक व्हडली कॉमेडी. ताणें 6 म्हयन्या पयलीं आपल्या स्टेट प्रेसिडेंटाक काडून कित्याक उडयल्लो, तो अलायन्स करया म्हणटा म्हण. 6 म्हयन्या उपरांत आम आदमी पार्टीच अलायन्स करया म्हणटा आनी तो स्टेट प्रेसिडेंट काँग्रेसी आहा. सो अशी एक विचित्र सद्या परिस्थिती गोंयच्या राजकारणा भितर आसा. तुका दिसता की एक नॉन काँग्रेस नॉन BJP अलायन्स फॉर्म जावपाच्या वाटेन गजाली चल्ल्या म्हणून? Absolutely, you call it a third front or whatever you call it. काल फ्रंट म्हणत ना नॉन काँग्रेस नॉन BJP. फ्रंट म्हळ्यार कितें पडटात ते बॅक वतात. फ्रंट म्हळ्यार नॉन काँग्रेस नॉन BJP अशें जावंक शकना प्रमोद, कित्याक लार्जली आय थिंक दॅट फुटप्रिंट ऑफ काँग्रेस वील बी कॅरीड फॉरवर्ड. तेणी नांव घातलंच तशें तें की गोवा काँग्रेस पार्टी म्हणून. सो आनी मनीसूय तेंचे आसतले. बट हॅविंग सेड दॅट इट्स अ व्हेरी ट्रिकी मूव. आय टेल यू वाय. इफ यू सी द लास्ट फ्यू इलेक्शन्स काँग्रेस इज कीपिंग एवरीबडी गेसिंग. आनी अशें जाल्लें आसा की लास्ट मिनट दे आर ट्रायंग टू अनावन्स द कॅन्डिडेट्स एलायन्सीस आनी कितें कितें आसा तें लास्ट मिनट टुवर्ड्स द लास्ट 1 month दे आर पुशिंग इट टू दॅट कायंड ऑफ अ लेवल. So it leaves no option for probables, candidates who are aspiring to be contesting that election. So where do you go? You can't go to the BJP, you can't go to any other party, so you are completely lost. You either, be with the Congress just like an ordinary member. Here there is an option for you. Yeah. This Congress, which is got some kind of a vibe of the parent party, will provide an option for you, and who knows, maybe they can be better off than the parent Congress party. I'm just saying a parent party because just for reference sake, because of the name. Barabar. Because it certainly doesn't look like an offspring. Yeah. But all these disgruntled elements or people who fall out will have some kind of a hope in coming forward. हय पांडुरंग बाब, हे नॉन काँग्रेस नॉन BJP ऑल्टरनेटिव्ह जे आसा ते फॉर्म जाल्यार कोणाक फायदो? जाला कितें प्रमोद, जाता आशिल्लें तें बरें चलपाचें तें. पूण गिरीशान तेंची पयलीं धावा काडल्या. 100 कोटी. हय, गिरीशान 100 कोटी केल्या आनी ती पार्टीची नोटीस भायर येवच्या पयलीं तेणें सांगलें की अशी एक पार्टी फ्लोट जावपाची आसा जी BJPन फंडेड बाय BJP. हे तेणें पयलींच सांगून मोकळो जाल्लो. सो आतां जाला कितें, ह्या गोवा काँग्रेसीन जो कोण वयतलो तो BJPचो हो स्टॅम्प बसतलो. सो तांकां दुसरो पर्याय पळोवचो पडटलो. आनी कितें करता? सो गोवा फॉरवर्ड सुद्दां ताचें एक्सपान्शन जर करपाक जाय जाल्यार गोवा फॉरवर्डाचें करूं येता. अलायन्स जातली म्हाका आजून कळना कितें हेज्या वांगडा गोवा काँग्रेस वांगडा करतले काय काँग्रेस वांगडा. पूण गोवा काँग्रेस वांगडा जो आतां कोण वयतलो पळय ताचेर आतां स्टॅम्प बसतलो की ह्यो BJPन फॉर्म केल्ले पार्ट्यान गेला आनी हेका आनी धरप ना लागीं असो एक पिक्चर तेणी ऑलरेडी तयार करून दवरला. गिरीश त्या खूब श्रूड तेणी करून दवरलें तें नाटक. बरोबर. ते खरें कोणे देवाक खबर, ती खरेंच BJPन केल्या काय ही आनी कोणाची पार्टी. हय, पूण ताणें तो नॅरेटिव्ह सेट करून दवरला. नरेटिव्ह म्हणटा पळय तो लोक एक तसो तुवें 10 लाखाचो नरेटिव्ह सेट केलो. तुवें न्ही रे, तुवें मनीशाचो इंटरव्यू केलो आनी तातूंत भितर त्या 10 लाखाची जे तुगेले गजाल आयली पळय पयलें तुवें 10 लाख गिरीशान आपल्या कडच्यान 10 लाख मागले म्हणून. सो तो जो तुवें बॉम्ब घालो पळय 100 कोटी ते 10 लाख, हे बॉम्ब आतां पडत रावतले न्ही. हे जे तुगेले मनीस आसात ते उगी रावतले. गिरीशान तांचेर 100 कोटीचो बॉम्ब घालो. ते आतां तांचे कडेन बारीक आमगेले ते दादा बॉम्ब आसता पळय ते घालत आसता दर दिसा एक आज 10 लाखाचो घालो, फाल्यां कडेन 20 लाखाचे घालतले आनी केन्ना तरी 25 लाखाचे घालतले. सो हें अशेंच चलपाचें ओपोजिशनाचें. जे इश्यू हांगसर वेणुगोपाल बी तेंच्यांनी सॉल्व करपाक जाले ते जाले ना. सो जो बेजार जो बिकॉज यू इंटरव्यूड मनीषा आफ्टर वेणुगोपाल्स आनी तो इश्यू सॉल्व जावना तेंच्यांनी गिरीशाक डिफेंड केलो पार्टी हायकमांडान. सो हेंकां कांय ऑप्शन उरना. हेंच्यांनी लास्ट स्टेज पर्यंत आपलें करून पळयलें की बाबा आतां तरी आमचे घरांनी आयकतली ती जायना तेंची. सो आतां तेंकां अशें दिसता की दुसरी वाट धरची पडटली हें जर अशेंच चालू उरलें जाल्यार. आनी तशी दुसरी वाट धरता जाल्यार हे एलिगेशन्स जे एक सद्या येयला सर्वेचो ग्राफ वाडोवपाक ती 10 लाख रुपया गिरीशान मागले म्हणून मनशान केला असले आनी येवपाक शकता जे थंयच्यान भायर सरतले. सद्या येना कारण ते आजुनूय एस्पिरंट आसतले. इतले बेगीन भायर सरपाक ते भायर सरले टायमींग पण भायर सरतले तितले तूं मेरेन ते किरायत रावतले गिरीशान. दुसरे एकामेकाचे एलिगेशन म्हणजे एक्चुली इलेक्शन BJP बसोन पळयतली कितें चल्लां तें गोवा काँग्रेसी कडेन झगडटा हे सगळे ते एकामेका कडेन झगडटा. एक BJP एक्चुली बसोन
वलतराचेर वचून पयतल्यान इलेक्शन लडटलें अशें दिसता आनी तितून गिरीशान एक बॉम्ब घालो की 100 कोटीची पार्टी येता रोखडीच ती पब्लीक नोटीस येयली आनी काल बीजेपीचे प्रेसिडेंट दामू नायकान म्हटलें ती पार्टी फॉर्मूच जावना ती जावपाच्या 4 तरी जिखतले तेंचे आमदार 4 तर जिखतले म्हणून अशें जर बीजेपीन म्हणपाक जाय की कांयच जावचें ना तेंचे कडेन म्हणून बीजेपी जर म्हणटा की तेंचे 4 तरी जिखतले सो हेंचे मागीर ते 100 कोटी तांकां जिखपाक दितले काय कितें अशें जावंक शकता सीएमाचें रिएक्शन कशें आशिल्लें तुका पिसो जाला रे तुका म्हणून तें सारकें आशिल्लें न्ही सीएमाचें एक्चुली रिएक्शन म्हणजे ताका खबर नासलें दिसता असो क्वेश्चन पडटलो म्हणटा क्वेश्चन विचारतात ते रिएक्ट जाले एकदम की आपल्याक कितें विचारता तूं आनी आमी दोनदा विचारलो पिसो जाला तुका म्हटलें म्हणजे तेंचे पार्टीचो क्वेश्चन तूं आपल्याक कसो विचारता एक्चुली आमचें इंटेंशन कितें आसलें की बाबा तुजे बीजेपीचे आरोप जाला की पार्टी येता आनी बीजेपी 100 कोटी घालता म्हणून सीएमाक लागता तो की बाबा आरोप बीजेपीचे जावप म्हणजे सीएमाचेरूच जावप आमी दुसरे दिसा विचारले तेन्ना ते कितें बडबडटा म्हणपाक लागलो 2 तरेचे रिएक्शन दिल्ली तेणी हय पयलीं तुका कोणाचें रिएक्शन बरें दिसलें पळय दामू नायकान म्हळें तशें ते 4 तरी जिखपाक शकता म्हण कळ्ळें ही भविष्यवाणी तांणी कशी केली ती म्हाका खबर ना मुख्यमंत्री नंतर आमकां पिशा काडलें पीस जाल्यार तुमी काय म्हण कितें आपल्याक कितें विचारता काय म्हण तें कोणाचें रिएक्शन बरें आशिल्लें दामूच्या रिएक्शना फाटल्यान एक पॉलिटिकल हे आसा ताका मेसेज आहा त्यांनी 4 म्हटला पळय मागीर तेणी हे काँग्रेसीक डावन करूंक उडयला हय तेणी तसो तो मेसेज दिला की दुसऱ्या पार्टीक वयर काडप एका मारून काँग्रेसीक मारप काँग्रेसीक काबार करप हे बीजेपीचे सामके पयलीं पासून सूत्र चालू आसा सो हे हेतून तो फायदो घेवंक शकता बीजेपी ते 100 कोटी दिवं काय ना दिवं पूण ताका कोणी अप्रोच जर जायत की आपूण तांकां कावंटर करपा खातीर हे करता म्हणून जाल्यार बीजेपी तें काम करपी बी करूं शकताय बी समज फाल्यां बीजेपीक इलेक्शन जालें मेजॉरिटी क्लेम करपाक 4 जाय आनी 4 हेंचे कडेन आसा गोवा काँग्रेसीक गेल्याय करप व्हडलें डिफिकल्ट न्हू हेंच्यांनी पयलीं केला पयलीं गोवा पिपल्स काँग्रेस सार्दिनाची फॉर्म करून तेजे मुख्यमंत्री केल्लो म्हणून तुका सांगलें एकटोच मनीस बीजेपीक वचचो ना आनी तो गिरीश चोडणकर म्हणून बाकी सगळे खंय वचपाक शकतात बाकी सगळ्यांचे ट्रॅक रिकॉर्डाचेर तूं कांयच म्हणपाक शकना कितें म्हणटा पांडुरंग बाब गिरीश वताना आमदार वयतले न्ही बरोबर हांवें फक्त गिरीश वचचो ना म्हणून हांवें बी म्हणलां आमदार वचचे ना म्हणून हांवें फक्त गिरीश वचचो ना म्हणून आमदारांची गॅरंटी कोण घेवपाक शकता 3 2 सुद्दां वचपाक उरना आतां 2/3 म्हणून सद्या रायट नाव दे हॅव 3 इवन 2 कॅन गो हू सेज कोणाक खबर आसा सद्या कितें जातलें म्हणून दुसरो विशय जो येता तो बीजेपी आनी एमजीपीचो पयर एमजीपीन पेडण्या वचून सभा घेतली आतां पेडणे हो मतदारसंघ बीजेपीचो थंय वचून एमजीचो शिव गर्जना करता कितें करपाक सोदता एमजी नेमकी अशें आयको येतालें फाटले मिटिंग्स जाल्या उपरांत सुद्दां की थोडे तेंचे अलायन्स आसतले बीजेपी बरोबर बट थोड्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी ते शफल करपाक शकता अशें आयकोता त्या आदी वाद बी जाल्ले आमी म्हटलें पळय शिरोडेचे आमदार सुभाष शिरोडकर आनी सुदिनाचो वाद जाल्लो मिटिंगेक आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन एमजीपी कितें ऑफीस उगडपाक सोदता काय म्हणून कारण अशें कळटालें की पिरवळ जे एमजीपी क्लेम करपाक सोदता दिवपाक ते गोविंदा खातीर आपल्या कडेन दवरून दुसरी खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी दिता ते शिरोडा कॅन बी ऑप्शन मागीर थंय ते एज फॅक्टर लावपाक शकता कॅन्डिडेटाक जे सिटींग आहा ते की 75+ जाले म्हणून तेजे उपरांत आमकां पेडणे तालुक्याचे म्हणजे मांद्रे एमजीपीचो MLA तरी आसतना पेडणे तांकां वचपाक शकता मांद्रे बरी गॅरंटी ना तांकां मांद्रे एक वेळ एमजीपीचोच म्हणून असं ती वेगळी गजाल कारण तो तसो दिसना पार्टीच्या कार्यक्रमात तो काय पयरच्या हेका नासलो जरी त्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतली मिटींग जाली थंय राजन कोरगांवचो फोटो आसलो तरी तेजी तो थंयचो हरशीं पयलींचो रावपी पेडणेचो रेजिडेंट तेणी ते एमजीपीचो लिडर एमजीपीचो आमदार म्हणून ते वचपाक जाय आसलो तो आउट ऑफ स्टेशन आशिल्लो म्हणटा पण मिटींग अशी काय अचानक थरलेली आसची ना सो एक मिटींग आहा आपल्या तालुक्यान ती तेणी अटेंड करपाक जाय आसली एज दोगूच जाणटे आमदार न्हय एमजीपीचे सो आमदार आसपाक जाय जीत ऑलमोस्ट भाजपमय जाला म्हणून तुगेले एमजीपी पेडण्या वचून पळय आमी हांगा येतात अशें दाखोवपाचो प्रयत्न करता एमजीपीन कितलोय जरी प्रयत्न केला प्रमोदनी जाल्यार एमजीपीक आत्तां बीजेपी बगर काय पर्याय ना तो दाखोवन म्हणजे ते कित्याक कशें करता खबर ना तेणी मे बी शिरोडा ताका ब्लॉक करपाचो प्रयत्न केलो बीजेपीन म्हणून बी तो थंय वता आसतलो पूण दुसरो प्लान तेच्या कडेन जर आसा समजा फाल्यां बीजेपीन तांकां भायर मारले फाटले फावटी केले तशें जाल्यार थंय जाका बीजेपी तिकीट दिवची ना अशे बीजेपीचे बरे लोक मांद्र्यान आसा तातूंतलो एखादो मनीस धरूं शकतात कारण तो जो मतदारसंघ जो आसा थंय बीजेपीची एमजीपीची आनी बीजेपीची दोगांयची वोट बँक थंय आसा
पेडण्या सद्याक उमेदवारांची कमतरता ना. हय थंय थंय म्हणजे म्हाका दिसता हायेस्ट जर कोण आसा जाल्यार थंय तुवें वचून फक्त सांगपाचें म्हाका उमेदवार जाय म्हण 3 येतले. हय हय हांव आसा म्हण. पेडण्याक कसलेच उमेदवाराचें टेन्शन ना. पक्षच जाय, उलटे आहा थंय. उमेदवार खूब आहात, पक्षच जाय. सो वॉट इज MGP ट्रायंग टू अचीव? Pramod, BJP MGP alliance on the surface looks very okay. But if you go to see Shiroda, again there is going to be a big problem. There, I don't know how they are going to fit Deepak Davlekar there. Again, these kind of problems will create that tension within BJP MGP, and I don't know, this will again go to Pedne. आणि खूप कडेन अशें हें आसतलें सारकें. Even within the BJP there will be a crisis in terms of ticketing seats and allocation also. How they manage, whether they're going to dump MGP like they've done in the past, Correct. or whether they're going to go with the MGP is to be seen. Because recently, again, Sudhin Davlikar made a very kind of a discreet statement when this Tata Power issue came about. As long as I am the power minister, I will not ensure a private player Correct. in the power. So, if you read between the lines, सडनली एज लॉंग एज म्हणटा ते शब्द येवपाक लागले. हय. MGP आनी BJPचो जो संवसार आहा पळय तो तुगेलो अशी घोवबायला ती जांची जर तुवें इंस्टाग्राम प्रोफायल पयली ती सुखान आसा अशें दिसता तुका. बेस्ट सारके बरे बरे फोटो सारके इंस्टाग्रामाचेर. फाटल्यान जर वचून पयलें जाल्यार दोगी जाण घोवांनी झगडत आहात. अशें दिसून तुका BJP आनी MGP पयल्यार. म्हणून त्यांचो मरे प्रमोद एक हे आसूं शकता ते जाल्ले फावट ते हेच करतात हय की ज्या जाग्यार तांकां दिसता की थंय BJPची कुफुसांव आसा किंवा जिखचो ना म्हणून थंय तो तांकां फील करता आनी ते वतात जिखतात 2-3 घेतात परत येतात आनी BJP वांगडा रावतात सरकारान. हय तूं तेजेर हिस्ट्री काडून पळयली जाल्यार सामकें. So, हय हे फावट सुद्दां अशें कितें नाटक ते करूं शकतात. ऑक्टोबर नोव्हेंबरा मेरेन हांकां भायर मार तुमी आपूण कॉन्टेस्ट कर मागीर झगडी जातात मागीर दोगी जाण सेपरेट रावपाक लागतात आणि मागीर इलेक्शन जालें की आनी सगळे मागीर परत येता आनी परत संसार करता. डिवोर्स करना. डिवोर्स करना. हय सामकें डिवोर्स करना ते. ती सेटिंग अशें ते झगडी जाता सेपरेट वचून रावतात. तूं ह्या घरा राव हांव त्या घरा रावता आनी मागीर परत तुगे येतात परत संसार करतात. 2-3 फावटी जाला त्यांच्या अशें हय आणि ते परत येतात आणि मग BJP वांगडा संसार करतात. संसार करतात. हय. 2012च्या घटस्फोट घेनात ते. 2012च्या हितून MGP सरकारान एंडाक तांकां भायर उडयले. हय. 2017 ते वेगळे गेले. आणि एकमेकाक कितें कितें म्हणटात ते कितें म्हणटात. सामकें टिपिकल गोबायल झगडटात. 2017चे इलेक्शन हे गव्हर्मेंट फॉर्म जाले तेन्ना ते सरकारान अर्ध्या टर्माक तांकां भायर उडयले. 12चे इलेक्शनाक सेपरेट गेले ते दोग जाण निवडून येयले सुदीन परत मिनिस्टर. सो सामकें. तेंचे चालू आहा. फाटली इलेक्शनाक ते TMC बरोबर सुद्दां गेले हय आणि परत BJP बरोबर आयले. दॅट इज ट्रू लव कळ्ळें तुका. फायनली दॅट इज ट्रू लव. नॅचरल लव सारकें. म्हणटा ते. तेन्ना परिस्थिती अशी आहा तांगेली खंयी वचूं त्या जगात परत ते एकाच घराक संसार करपा खातीर येता. सगळीं झगडटा जाल्यार लोकांनी तांच्या कडेन लक्ष दिवपाक जायना. हो खरो मोग. हय. हय सामको. नेक्स्ट विशय एक इम्पॉर्टंट विशयाचेर येता जॉयल. तो विशयाचें नांव थार. अशें कितें जालां म्हाका कांय खबर ना. हांव बारीक गाडी चलोवपी मनीस कळ्ळें तुका. तुमी व्हडली गाडी चलोवपी मनीस. अशें त्या थाराक बसतगीर मनशाक कितें जाता की ते व्हरून कोण कोणाचे घालून दितात. अशें ह्या गाडये भितर कितें आहा ह्या जो की लास्टाक सरकार डिसिजन घेता की आमी ही गाडी रेंट कार म्हूण दिवची नात. असो कसलो सांवार आयला. सांवार गाडी चलयतल्याचेर आयला काय त्या गाडयेचेर आयला कितें जालां. See, Pramod, nothing to do with the car, but when somebody takes Thar, they know why they are taking it. It's a off-roading kind of a vehicle. They are bound to speed. They are bound to, go a little reckless. All of that is expected. You don't expect somebody to hire a Thar and go like at 40 speed and ते जावंक शकत ना. So some regulation has. व्हरून घाला कोणाचेर. ना घालप न्हू पण obviously when you have so many Thars and so the kind of tourists which are coming, local tourists which are coming, desi tourists which are coming, obviously this is bound to happen. This is bound to happen. Somewhere we should have had control over the density of our vehicles. A vehicle, rent a cab, rent a bike, deed asa. Correct. Ata recently there was a ban, a temporary ban and all. After that, I think it is lifted again. It is not going to stop because आमचे रस्ते बरे आसा आता. Highways are good. So they will use that. हायवेज आर गुड. एक्सिडेंट कमी जावपा जाय न्ही. कमी जावचे ना highways are because good. see the speed at which they are going, Pramod.
Now, after a long thought, suddenly, finally, on July 15th, they have decided to install those cameras. But unfortunately, or very surprisingly, they are completely isolated into Salsid. Salsidan they out of the 26 cameras. स्ट्रीटल्या लोकांकडे व्हडली व्हडली गाडी आहा म्हणून पण ऍक्सिडेंटाची तार अशें जाता सगळे एक्सिडेंट करतात अशें म्हणजे वळना. म्हाका एक गजाल सांग, आमचे टॅक्निकल इंचार्ज आहा पळय प्रुडंटाचो, ताजे कडेन थार आहा. ताजे कडेन हांव 4-5 फावटी वचून विचारलें की बाबा ह्या गाडये बसतय कितें जाता, तुका बी कितें जाता काय म्हणटा आपल्याक कांय जालें ना, आपणें आज मेरेन केन्नाच गाडी खंय लायली ना, आपूण वेवस्थीत गाडी चलयता. मागीर बाकीच्यां कितें जाता, तेगेली गाडी न्हू, तेका लागून तो वेवस्थीत चलयता. व्हेरी गुड पॉयंट. सांग पळय प्रभू, तोच पॉयंट की थार गाडी घेवपाचो, जशें जोयलान म्हटलें ते थाराचो थरार करपाकूच ते घेता, थरार एन्जॉय करपाकूच. सो आनी जे ट्युरिस्ट येता खुबशे फावटी आमी अशें पळयलां की खरे ड्रायव्हर आसता अशें ना, जाल्यार तेंची गर्लफ्रेंड्स आसता वा फिमेल फ्रेंड्स आसता, तांकां बी गाडी शिकपाची उमेद जाता. हय, ज्यो रेंट कार घेता तेणी खंयची हांव थारूच म्हणना, ती गाडी हांगासर चलोवन पळयता, कित्याक सांग थंय तिंका थंय मेळनासतलें चलोवपाक. हांगासर ती गाडी बी शिकपाचो 1-2 दीस हांव गाडी शिकया असले बी प्रकार प्रयोग करता. सो हे सगळे आनी थाराचे स्पेशली आहा ते थाराच्या स्पिडिंगा खातीर जाता, ते थरार करपाकूच घेता आनी स्पिडींग केलें की चूक जावपाक शकता. खुबशे जाण स्पिडींग करता आसतले, तितून थोडेचशे एक्सिडेंट जाले आसतले जे नोटीस जाले. पण स्पिडींग करपाक दिवची बी सांगल्या भशेन सांगता मला. जित रोड बरे आहा जाल्यार मातशे थोडी स्पीड आसतली, मातशें वाडटलीच म्हणटा. तुवें बी केन्ना चलयल्या थार? चलो आमच्या फ्रेंडाचे आसा, हो डिसिजन जे आसा न्ही, तुज्या फ्रेंडान बी कोणा ठोकला ना केन्नाच फक्त तूं सांगता न्ही हांव. फाटल्या वर्साभरान 4-5 BMW एक्सिडेंट जाला म्हणून ती कितें बंद करूं येता. सो मिनिस्टरांनी जाणटे जाले आमचे थोडे मिनिस्टर आमचे, आनी ते नवे टॅक्नॉलॉजी तांकां खबर ना कशें हें करप, ते एडॉप्ट करप. कॅमेरा घालतात न्हू, तूं सगळें कर रे, पूण थारच कित्याक बॅन करपाक जाय? तूं एक्सपिरियन्स ड्रायव्हर ताका जाय, तेणी सांगलें तशें त्या गाडयेची हे वेगळी आसा. ड्रायव्हर एक्झॅक्टली तातूंत तूं चेंज कर आनी दितना गाडी एक्सपिरियन्स ड्रायव्हराकच दी ती गाडी. करेक्ट. सेकंडांनी गोंयकारां कडेन थार आसा, म्हणजे खंय एक्सिडेंट जाता अशें बरोबर तांच्या कडेन जाता, कारण तांकां ती गाडी चलोवपाचो अनुभव नासता. एक हाडटा आनी पयशे मेळटा म्हणून तांकां दितात, ते व्हरून ठोकतात. गाडी दिता आसतना प्रमोद त्या लेवलाचेर चेकिंग जावपाक जाय. आपूण दिता ती ही गाडी दिनाका, ती गाडी तो प्रॉब्लेम आहा. ते एकटो आहा तो मत बरो आसतलो, तेणी घेतली गाडी, मागीर चलोवपी चोग जाण तेंचे कडेन घेतला लायसन्स. कोण घेतलो तुगे जबाबदारी? हांव ह्या विशयाचेर थांबतां. सद्याक गोंयाक वेगवेगळे एक्सिडेंट जायत आहात. रेंट कारांचे एक्सिडेंट जातात, पॉलिटिकल एक्सिडेंट जातात, BJP MGPचो एक्सिडेंट जाता मदीं. तांगे म्हणटा मोठे एक्सिडेंट न्ही तो, ते एकामेकाक गाडी लायन वतात आनी मागीर ते कॉम्प्रोमायज करतात. काँग्रेसीचे मातशे मोठे एक्सिडेंट चल्ल्यात सद्या. हय, सामकें. सो हे वेगवेगळी एक्सिडेंट जी आसा पळय तातूंत भितर म्हगेलें इतलेंच मत आसा की गोंयकारांचो जीव वचचो न्ही. फायनली गोंयकारांचे हातपाय मोडून आमी पडची न्ही आनी गोंयचें बरें जावचें, इतलेंच मागता आनी थांबता. दर आठवड्याक म्हाका दिसता आतां हे विशय येत रावतले आनी ते विशय आमी तुमचे म्हऱ्या हाडत रावतले. आज इतलेंच. जोयल बाब, लौकीक बाब, पांडुरंग बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.